चवथ लागीं पावली आनी एफडीएच्यो बाजारांत खाणां जिन्सांचेर धाडी सुरू. ब्रेस्तारा एफडीएन पर्रा घाल्ल्या धाडींत 2.5 लाखाचे चिप्स आनी फरसाण जप्त केल्या. म्हापशा मार्केटांत रेड मारिल्ले कडेन एफडीएक पर्राच्या स्टॉकाचो पत्तो लागलो. त्या खाणांचेर वेगवेगळ्या ब्रँडांची लेबलां आशिल्लीं. त्या शिवाय लायसनूय ना. हें सगळें खाण खंय केरळच्यान हाडून हांगा रिपॅकिंग जातालें. आमी आतां चवथीच्या निमतान आमचे रेग्युलर सर्वेलन्स ड्रायव्ह चालू केल्ल्यो आनी अशें आमी हांगा पार्रा पावलेले आसा आनी हांगा आमकां एक अनलायसन्स बिझनस ऑपरेट जाता तो मेळिल्लो आसा. सो ह्या जाग्यार तो पयले सुवातेर विदावट लायसन्स ऑपरेट करता आनी दुसऱ्याच्या नांवान आपूण लेबल छापता आनी ताजो सेल करता. सो ताजो जो स्टॉक आसा तो आमी डिटेन केल्लो आसा आनी कांय सॅम्पल्स काडलेले आसा ते आमी आतां तपासणेक घालतले. जवळ 2.5 लाखाचो माल आमी ताजो आतां डिटेन कॉन्फिस्केट केला कित्याक तो विदावट लायसन्स आनी मीज ब्रँडेड टोटल हे दुसऱ्याच्या नांवान तांणी पॅक केल्ले आसा माल. हो तो माल केरला आनी केरळाच्यान हाडटा आनी हांगा रिपॅक करता आनी हांगा रिपॅकिंगाचेर तेजे कडेन लायसन्स ना. सरकाराचे गोवा कंपेन्सेशन टू प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन्स अँड वेस्टिंग लँड इन गव्हर्मेंट विधेयक 2017 गोवा फॉर दाबोळे ऑनलीचो खर विरोध. सरकार अशें करून फक्त प्रायवेट कंपन्यांची भर घालूंक लोकांक फटोवन आपलें सादोवंक सोदता म्हूण जीएफडीओचो आर्ग्युमेंट. हें विधेयक रद्द करचें म्हूण जीएफडीओ मागता. असेंब्लीचे सेशन जालां तातूंत आमच्या सरकारान एक बिल पास केला ताचे विशीं गोवा कंपेन्सेशन टू द प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन्स अँड वेस्टिंग ऑफ लँड इन द गव्हर्मेंट बिल 2017. हे बिल सरकारान पास केला ते जावन आसा लँड ग्रॅब आमच्या गोंयच्या लोकांची जमनीची चोरी करपाक. सेंट्रल एक्ट आसा हो एक्ट इतलो बरो आसतना आमच्या गोंयच्या सरकाराक आनीक एक कायदो काडपाक गरजूच ना. हो कायदो सरकार काडटा जाय तशें गोंयकारांची जमीन जावन टॅनंटेड लँड ओ धंगर लँड जी प्रायवेट लँडलॉर्डा कडेन आसा ती ग्रॅब करपाक आनी ग्रॅब करून सरकाराक इजी जावपाक सोंपें जावपाक प्रायवेट कंपनीज आसा इंडस्ट्रीज हाडटा तांकां दिवंक ह्या बिलान पास केला तातूंत आमचो ओपोजिशन आनी ताका इतल्यान बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सएप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.